गीत घेऊया पेज नंबर 3 A5. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात त्यो देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज जे आपलो जल्माचो दीस आनी काजाराचो दीस म्हूण समोर रमता तांचे पासत पूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आयची वाचपा आमकां सर्वेस्पोर देवाची आज्ञा आमच्या जिवितान मानून घेवन ते उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमकां आपयता. खरेंच देव आमकां आमची मनां आनी काळजां उचंबळीत जाल्ली आसात ते पळयता आनी म्हणटा भावार्थ आनी विश्वास दवरात. एके भाशेन जर आमी सदांच देवा सरशी म्हूण मागण्यान रावता तर आमकां कसलीच भिरांत ना. पूण तरी पूण आमचे भोंवतणी कितें घडटा तें सगळें कितें पळोवन आमच्या मनान दुबाव म्हूण येतात आनी त्या वरवीं आमच्या मनांतल्या चिंतना वरवीं आमी रावता आनी पातकांनी म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात ते सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचेर जैन तरून सासणीक महिमा जोडून घेतली. स्वर्गीच्या सगळ्या भक्तां बरोबर ताचे महिमेंत आनी संतोशान आमकांय वांटो दी. अशें जंय आमचो धिरादीक गवळी घेतला थंय ताचो ताळो आयकून ताच्या हिंडान भितर सरूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलू पिसिदेच्या आंतोकेक पावतूच जुदेवाच्या देवस्थानी उबो रावून मुल्ले, म्हज्या भावा भयणानो, अब्राहमाच्या कुलाच्या पुता दुवानो, आमी तुमचे मोदे देवाक भियेतेला न्हू. हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजलेच्या लोकांक आनी ताच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक ऑल्को नासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवाराक वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां सोजमो नासतना ताचेर मरणाचें फर्मोन मारलें. आनी तें
गोडोन येशें केलें. ताका जिवेशी मारून ताका कसलेंच कारण मेल्लें ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोन मारून ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताजे विशीं बरयलोलें आसलें तितलें शार्ती पावयल्या उपरांत ताणें ताका कुर्सा वेलो देंवयलो आनी एका समाधीन निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनवून जिवन केलो आनी गालिलियान तावन आपूण बरोबर जेरुसल्याक गेल्ल्या तांकां जायत्यांक दिसती पडलो. आनी पोरचे मुखार हें आजून ताची साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमकां ताच्या भुरग्याताय जेजूक पुनवून जिवन करून ताणें पाल्ल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसरे स्वतंत्रान अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सगळीं म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोना म्हजें पर्वत, हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांवें परगटला. सर्वेस्परान म्हाका सांगला, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांक तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितम तुजे आदी करतलो. लोखंडाचे बेटकायेन तुमी ताची पदवी मोडटल्यात. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन ताची पूत करतल्यात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो सोजमून घेयात. संवसाराच्या राजकारभानो चतुरायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताची बें दवरात आनी तोत्तरून ताका पांये पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, तुमचे काळीज उचंबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विश्वास दवरतात तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वात आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणो. थॉमसान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमकां नकळो, तर वाट कशी जाणो जातलें? जेजून जाप दिवन म्हणली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, एक प्रश्न आमी आमच्या प्रश्नाचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाता. कित्याक म्हूण आमचें जिवीत केन्ना केन्ना उचंबळीत म्हूण जाता.
टेन्शन्स वरीज हे जे जावन आसात ते कित्याक म्हूण आमी धरता आनी कित्याक म्हूण तितूनच आमी रावता. जर तर खरेंच जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता आनी तो जावन आसा आमच्या जिविताची वाट सत आनी त्याच भाशेन आमकां फुडें व्हरूंक तो आमकां सदांच मार्गदर्शन म्हूण दीत आसा. जर ह्या उतरांचेर आमी बावार्थ आनी विश्वास दवरता तर टेन्शन्स वरीज केन्नाच म्हूण आमच्या जिवितान आसची ना. ह्या कोविड-19 सिच्युएशनान दिसान दीस जे घडटा ते आमचे दोळे मुखार म्हूण आसा. ते पळोवन बरेच फावट एक भिरांतशी आमच्या जिवितान येता. पूण तरी पूण जर देवान जे रचलेले आसा ते सगळे कितें आमच्या जिवितान घडटलें. आमच्यान कांयच बदलूंक जायना. पूण तरी पूण जेन्ना आमी मागणें करता मागण्यांतल्या उतरांचेर बावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता देव आमकां आपले कृपेन म्हूण भरता. आमचें जिवीत खरेंच बदलां पूण आमच्यान सोसूंक म्हूण जाता. जें कितें आमच्या जिवितान घडटा तें आमच्यान एक्सेप्ट करून भावार्थान तो दाखयता ती वाट आमच्यान चलूंक म्हूण जाता. पूण जर तर आमी मागणें करता पूण त्या उतरांचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरिना तर सगळें कितें घडटा तें आमकां अशें दिसता देव म्हजे वांगडा ना म्हूण. आनी ते पासत आयच्या पयले वाचपान पूण एके भाशेन देव आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ विश्वास दवरता तेची उतरां मानून म्हूण घेता आनी आमचें जिवीत म्हूण बदलता तर खरेंच आमी ताची भुरगीं म्हूण जाता आनी एक नवो जल्म म्हूण आमकां मेळटा. एक नये स्पिरीट म्हूण आमचे भितर म्हूण सरता आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां ते उजवाडान म्हूण हाडटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना खरेंच देवाच्या उतराचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून जेजू जावन आसा ती वाट आनी ते वाटेर सदांच वचोंक म्हूण आमी प्रयत्न करूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सोर पदवीदार आनी काकुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां मेळ्ळल्या ह्या वॅक्सिना वरवीं तुजी कृपा आनी आशिर्वाद दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 35 C16. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोवची. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोवची. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा पास्कांच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो ह्यो पास्कांचो येवन तुका दिसान दीस आमी भेटून आमच्या अशोक स्वयंबान नव्या जिविताचे बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शार्थी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बळी जावन मारलोलो आनीक तो मरणान पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादर उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगोटया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनः जीवन म्हूण आमी परगोटा. तुज्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता.
तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळी सुभागी. सौम्या सौम्या, तुवें तुमचे म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 71 D42. तुझेच पाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवड्या. मुखेन आमी मोता जेजू, जेजू आमच्या ओड्या. जिविताच्या ओड्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान अरण्यांतल्या सुक्या जाग्यार. जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच पाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवड्या. मुखेन आमी मोता जेजू. आमी विनंती करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 179 R10. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन सांचे हांवें दिसान दिसान किना किना कांतिवोन मोरताची म्हज्या मनाची तातना. जेजू भाशेन अशें हांवें